गीत घेऊया A36 तुझे कुटुंब एकठांय जाता A36. बापा आमचो तूं मोगोताय आमचे मोदेची सूख धाडटाय हो मोगोल कूंक देर वाच दाखोवंक आपले जिवीत तुका भेटूंक तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विस्वास मोगूत जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विस्वास मोगूत जाता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मंगळ भावा भयणीनो, आमचे कडेन आवडीचे देवाचे उतर आमकां आयकूंक आनी सोंसूंक आवडटा. सावन पाल म्हणटा पयले वाचपान देवाच्या उतराक लागून ताका कैदी केला, पूण देवाचें उतर आमी केन्नाच कैदी करूंक शकना. आनी जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता वाचता जायते फावटी आमच्या प्रश्न सुटतात. जिविताचे दूख त्रास जे आमी अनुभवता ते आमकां देवाच्या उतरांतल्यान पयस जातात. तो देव आमी देवाक अविस्वाशी रावल्यार देव आमकां विस्वाशी रावता, पूण देवाक आमी सोडले जाल्यार देव कडेन आमकां सोडटलो. देखून सांगपाक आमकां शिडकायता देवाच्या मोगान तुमी रावली जाल्यार देव तुमकां केन्नाच सोडचो ना. मरो पर्यंत तो तुमचे बरोबर आसतलो आनी जियेतलो म्हूण देव भास दिता. हे मनान धरून फावो ते परी ह्या मिसान वांटो घेवन आमची पातकां उडकून घेवया. सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो अग्नी हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. सर्वेस्परा देवा, तुजी मांदावळ केदींच चुकना. नॉश्टें तें आमचे तावन पयस काड आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी म्हूण कालतेपणी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. भाग्यवन पावलून तिमोथाक बरयलेले दुसरे चिटीवेलें वाचप. प्रेतीच्या जेजू क्रिस्त मेल्यांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तो दाविदाचे कुलेताय जल्मला म्हूण मनान दवर. हें हांवें परगटलां शुभ वर्तमान आनी ताचे पासत हांव गुन्यांवकार कसो कोश्ट भोगता. होय, बोणकोणीन पर्यंत गेला, पूण देवाचें उतर बांदून घालूंक जायना.
देखूनच देवान विंचल्यान तांकां सूख आनी क्रिस्ता जेजू सोवे आसा तें तारण मेलचे खातीर हांव हें सगलें ताचे पासत सोंसणिकायेन भोगता. हें म्हणप सारकें. ताचे सोंगी मेल्याव जाल्यार तांचे सोंगी जियेतल्याव. तीर गोट आमी रावल्याव जाल्यार ताचे सोंगी राज जिखतल्याव. आमी अविस्वाशी जाल्यार तो मात विस्वास सांबाळटलो, कित्याक आपणाक आपलीच ओळख ना म्हूण ताच्यान म्हणोंक नजो. सर्वेस्पराक हुजीर गोवाय दिवंक ह्या वस्तू विशीं तांकां शिडकाय. उतराचो विवाड करूं नाका. तो आनीक कित्याकूच उपकारना बगर आयकतल्यांचो नाश करूंक. कोश्टां आडकोलींनी जैतिवंत जालो मनीस आनी आपल्या वावरा पासत लोजेक पडना पूण उरफाटी स्वताचो संदेश विस्वाशीपणान परगडटलो तसलो वावराडी देवा मुखार जावंक जाता तितले प्रयत्न कर. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दे सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दे सर्वेस्परा. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. तुजें मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलूंक व्हर. म्हाका तुजी जाणवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारूक. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलेल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बल्यांक आपली वाट दाखयता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. ताजो करार सांबाळटल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा पाळटल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच मोगाच्यो आनी विस्वाशीपणाच्यो. आपली भक्ती करतल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडटा. फकत तांकां आपल्या कराराची तो ओळख दिता. जबाब. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखूंक दी सर्वेस्परा. शुभ वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. तुजी समूट सांबाळूंक म्हाका शिकय आनी सगल्या काळजान हांव ते पाळटलो. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मार्कू प्रमाणे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्याम. एकदां धर्मशास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळ्या आज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारलें. जेजून ताका जाप दिली. पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलोच सर्वेस्पर आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या बळान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा, ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो.
हांचे वन व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा आनी ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणी सांगलें. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या बळान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगळ्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हडतें. ताणें शाणेपणान परतीपाळ केलो म्हूण पळयोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांतावन पयस ना. आनी त्या फुडें ताका विचार करून कोणाकूच काळीज जायनासलें. सोम्याचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगळा भावा भयणीनो, इस्रायलाच्या कायद्यांचे दोतोर दोन तरेचे दोन भाशेन आसले. एकांची वृत्ती असली की तांकां जायते कायदे काडपाचे खुशी आसली. हजारांनी कायदे काडटाले, ल्हान ल्हान कायदे देवाच्या कडूनय तांच्याच पासून मनशांचेर, तांच्या मनशांचेर भार घालताले. आनी दुसरे तरेचे थोड्याच वळींनी, थोड्याच वाक्यांनी कायदे मांडटाले. अशें देखीक की एक शीस आपल्या गुरुजीक विचारता. गुरुजी, तांकां राबाय म्हणटाले, गुरुजी तूं एका पांयार उबो रावन सगळे कायदे सांगूं शकता? सो अशेंच जेजूकय प्रश्न एका स्क्रायब रायटरान जेजूक प्रश्न घालो. जेजून ताका तांचे सगळे कायदे ह्या उतरांनी दिले. एकाच देवाचो मोग करचो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या बळान, सगळ्या तुज्या मनान आनी शक्तीन देवाचो मोग करचो. दुसरो जसो तूं तुजो मोग करताय तसो पेल्याचो मोग करचो. सो सदांच्या जिवितांत आमी कशे भाशेन ह्या देवाच्या मांडामेंताक परतीपाळ करता. देवाचो मोग, पेल्याचो मोग कशे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत दाखोवंक शकता. एकटो विद्वान म्हणटा, जायते पावटी आमी मोग करता तो लिपयता, पूण राग आमी लिपयना. रागान आमी पेल्या ताय आमी पेल्याक त्रातार करता. गीत घेवया. C42 उतर म्हज्या देवाचे. C42.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा तुज्या मोवाळायेचेर पाती येवन दानां घेवन तुका मान दिवंक तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय जाल्या. तुजे नितळ करतले कृपेन आमी वांटो घेतल्या ह्या पवित्र गुटां वरवीं आमकां शुद्ध निर्मळ कर म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, आनी तुमच्या आत्म्या सवय आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनांच्या देवा, सरकाळी आनी सोर्वताय, आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे वाकाणणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हेंय तुजें आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच सोडवणेचे वाटेन फुडें वेता. देखून देवदूतांच्या दोलबारां सांगाती संतोसाच्या उमाळ्यांनी बरोवन तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर देव, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. होजाना उंच सर्गी, सर्वेस्पराची नावी येता तो सुभागी. होजाना उंच सर्गी. सर्वेस्परा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. कोश मरण सोसूंक आपकुशीन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून. तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूळ सोम्या आमी ओंडो खाता आनी कालशींतले पियेता, तितले पावटी तूं परत येसोर तुजें मरण परगटा. देखून सर्वेस्परा, समिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडीन आनी रोगतान वांटो घेतिल्ल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालती खायन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिपनारी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतिल्ल्या बरोबर तिका प्रतिमगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवाशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीची उगडास कर. आनी तुजे काकलुतीन अंतरल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची काकलूत कोर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत झुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूंक आनी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, ताचे वरवीं, ताचे सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकवटान देवा सोर पदवीदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान वतरेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले, आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले, आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्यांक भलायकी मेळटली. गीत घेवया D31 मोगाल जेजू यो तूं यो. D31.
तुका देवा हांव उलो मारतां, तूं म्हाका जाप दिताय. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चित दिवन आयक. प्रार्थया. सर्वेस्परा तुज्या पुताची कुडीन आनी रोगतान पोसलेले आमकां तुज्या आत्म्यान चलय, अशें जिबेन आनी उतरान मात न्हय, बगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुका साक्षी दिवंक आनी सर्गीच्या राजान भितर सरूंक आमकां फावो जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सांत आंतोनीक मागणें. नोमान तुका सांत आंतोन, तूं फूल निर्मळाचें आनी अनंत क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानतां जाणटीकायेच्या आनी देवमोगा बोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका भरला म्हूण दिवन भोव खालतेपण, काकलूत आनी मिलाग्री करचें देणें. व्हडा बरवाशान आनी कालतेपणान हांव तुजे लागीं मागतां. विनोती कोर म्हूण ह्या किरकोळ पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलेलोय इतले पावटी तो तुज्या हातार केळटा आसतना एक खोंतीक सांपडलेल्याच्या आदारात तूं वळखताय कितली म्हाका गरज ती ह्या देण्याची जे तुजे वरवीं मागता अशें जावं. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसवटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, वस्तुऱ्या मदें तूं सुदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मेरी देवाचे माये, आमा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. मनोद बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी. आमेन. गीत घेवया U25 सांत आंतोनी भोक्ता. U25. Santa